सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकारान ईडीसीचो चेअरमॅन पोस्ट सोडलो। बीजेपीत हालींच एंट्री मारिल्लो आदलो काँग्रेस आमदार सुभाष शिरोडकार ईडीसीचो चेअरमॅन जाता म्हूण सुत्रां सांगतात। पयलीं पर्रीकाराक लागून आमदारकी सोडली, आतां शिरोडकाराक लागून ईडीसी पक्ष आनी कार्यकर्त्यांक लागूनच खंय तो त्या पोझिशनार पावला। मात सिद्धार्थाच्या राजिनाम्याचेर पार्टीत दोन तोणां। विनय म्हणटा राजिनाम्याचो आदेश पार्टीचो न्ही, मुख्यमंत्र्याचो। पक्षान म्हाका एक इन्स्ट्रक्शन दिलें की आयज हांवें राजिनामो सबमीट करपाक जाय म्हणून, आनी पक्षाक गरज आसली तेन्ना डेफिनेटली तें इन्स्ट्रक्शन आयलां आसतलें म्हणून हांवें आयज राजिनामो दिला। पूण तुमकां हांची कितें कल्पना आशिल्ली की तुमकां राजिनामो दिवचो पडटलो बीन म्हणून, कोणा खातीर तरी? म्हाका दिसता एक सामान्य कार्यकर्त्यांतल्यान वयर आयिल्लो हांव एक मनीस, आनी सगळे पणजेचे सगळे कार्यकर्त्यांनी आमच्या वेल विशरांनी सपोर्ट केलो आनी पक्षान चान्स दिलो म्हणून हांव ह्या पोझिशनार पावपाक शकलो। आनी म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना पक्षाक गरज पडटली तेन्ना एक कार्यकर्तो ही हॅज टू बी अबाव बोर्ड टू ऑफर एनीथींग एंड एवरीथींग फॉर द पार्टी। म्हाका दिसता डेफिनेटली म्हाका जेन्ना विचारलें तेन्ना कसलीच अडचण नासतना आमी हें डिसिजन घेतलां। पण तुमकां कितें कारण बीन सांगलें की तुमकां कित्याक राजिनामो दिवचो पडटा? तुमी विचारलें बीन पक्षाक अशें? डेफिनेटली हांव केन्नाच पक्षाक प्रश्न विचारचो ना। पक्ष कितें म्हाका आदेश दितलो तो हांव आदेश पाळटलो। तेन्ना मनोहर भाई हांगा गोंयांक येवपाची एक अत्यंत पॉलिटिकल सिच्युएशनाक लागून गरज निर्माण जाल्ली, आनी जेन्ना म्हजे कडेन म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांवें वॉलंटरिली ऑफर केल्लें आनी पक्षान तें मागीर उचलून धरून म्हाका हांवें राजिनामोय दिलो। अशें म्हणटात की सुभाष शिरोडकर जे न्यूली काँग्रेसींतल्यान आले तांकां आतां चेअरमॅनशीप मेळपाची आसा, तुमकां हाची खबर आशिल्ली? ना, डेफिनेटली म्हाका खबर ना, पूण इफ ही इज द कॅन्डिडेट ही इज ऑल्सो व्हेरी सिनियर पॉलिटिशियन आनी म्हाका दिसता सुभाष बाबू इज कमींग विथ अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स आनी डेफिनेटली ज्या पांयड्यार ईडीसी पावल्या आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट सुभाष बाबू विल टेक इट मच हायर इफ ही इज द चेअरमॅन। ज्या ज्या वेळार पक्षाक गरज पडली त्या त्या वेळार सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकारान आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो। पयले फावट तेंच्यांनी दिल्लो तो आपल्या आमदारकीचो राजिनामो, तेंच्यांनी एक्चुअली हेवी वेट्स बाबूश मोन्सेराताक हारयल्लो। आतां तेंच्यांनी राजिनामो दिला तो म्हणजे सुभाष शिरोडकारा खातीर, जे काँग्रेसीचे पयलींचे आमदार जे बीजेपीन आयला तेंच्या खातीर तेंच्यांनी ईडीसीचो राजिनामो दिलो। ईडीसीन इतलें बरें काम करून सुद्दां तांकां राजिनामो दिवचो पडलो, फक्त पक्षाचो आदेश मानलो तेंच्यांनी। मात सिद्धार्थाचे ह्या राजिनाम्याचेर बीजेपीनूच दोन तोणां। पार्टीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर सांगता ते प्रमाण सिद्धार्थाक पार्टीन न्ही, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आदेश दिल्ल्यान ताणें राजिनामो दिलो। मायनिंग चालू जातलें। सर, पार्टीन सिद्धार्थाक रिजायन करपाक कित्याक सांगलें एज ईडीसी चेअरमॅन? पार्टीन सांगू ना, आपूण जावन जाला। म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगलें आसतलें। ओके, तो म्हणटा पार्टी पार्टी मुख्यमंत्री पार्टीचो एज अ पार्ट ऑफ पार्टी। कोणाक एकोमोडेट करपाक? कित्याक खातीर सर? कितें रिजन? इतले बरें काम करताले न्ही ते? मुख्यमंत्र्याकूच विचारा न्ही। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नुस्त्यांत फॉर्मेलिनाचे निसर्गीक प्रमाण FSSAI थाराय मेरेन 1 किल नुस्त्या फाटल्यान 4 मिलीग्रॅम फॉर्मेलिन परमिसिबल मानचें म्हूण हायकोर्ट सांगता। प्रकरण हायकोर्टांत गेलां। आयतारा रातीं कर्नाटकांतल्यान आयिल्ल्यो नुस्त्याच्यो गाडयो पोळ्या नाक्यार तपासल्यो। 30 आयिल्ल्यो, 3 परत धाडल्यो। भायलें नुस्तें कमी जाल्ल्यान मडगांवां बाजार थंड। आतां गोंयच्या सगळे चेक नाक्यांचेर गाडयांचें चेकिंग। आरोग्य खात्याचें नवें फर्मान। ट्रेड लायसन नाशिल्ल्या नुस्त्यांच्या ट्रेडरांचो धंदो बंद। ट्रेडर्स भलायकी खातें आनी FDAच्यो मार्गदर्शक नेम पाळी मेरेन ट्रेड बंद। नुस्त्याची हाड व्हरूय इन्सुलेटेड कंटेनराच्या गाड्यांनी जावंक जाय। ट्रेडरांचो धंदो फाटले 4 दीस जाले बसला। पोळ्या चेक नाक्याचेर आयतारा रातीं FDAन नुस्त्याच्यो गाडयो तपासल्यो। कर्नाटका सावन आयिल्ल्यो 30 गाडयो, 3 परत धाडल्यो। इतले मजगती भलायकी खात्यान पोळे, पत्रादेवी, मोले, नयबाग, किरणपाणी, केरी आणि हेर एंट्री पॉइंटा वेल्यान नुस्तें घेवन येवपी गाडयांची तपासणी करूंक पुलिसांक आदेश दिला। भायलें नुस्तें कमी जाल्ल्यान बाजाराचेर परिणाम दिसता। भायलें नुस्तें येना जाल्यार हाल कितें जातलें? हाल कितें जाता तें देवजाड, हांव कितें सांगपाचें? तें देवजाड बाया शेव दोनी दीस कोतल्या रे ते। तुमी मार्केटान नुस्त्या उबोणी जाली आनी मार्केटान लोक बी कोणना, कित्याक होलसेल मार्केटान एजंट आयडेंटी नुस्तें भायले हाडपाची बंद केली। त्या खातीर आमी मार्केटान आतां नुस्तें कांयच ना। अनएम्प्लॉयड अशें जाल्यार कांयच हें ना, बिजनस कांय ना, लोक इतले सगळे त्रासान पडलेले। होलसेल ट्रेडरांक आतां पालिकेचें लायसन मेळटलें जाल्यार SGPDA कितें थारायता तें म्हत्वाचें। FDA has told them to first get municipality license. So to get municipality license, there is an important role to be played by SGPDA.
So as such, the authority earlier permitted all those things, but we never gave any NOCs or license to them. So let them come. Authority will take a decision now. Member Secretary of SGPD, Ashok Kumar, has told us that at the next authority meeting, SGPD will take a decision on how to go about issuing the necessary trade license for the wholesale traders at the wholesale fish market at Margaon. इतल्या मजगती सोमारा हायकोर्टान फॉर्मेलिनाचेर 4 याचिका एकठांय सुनावणी घेतल्यो. कोर्टान FFSIक नुस्त्यातल्या नैसर्गिक फॉर्मेलिनाचे प्रमाण थारावंक सांगला. ते थाराना तो मेरेन सरकारान 1 किलो नुस्त्या फाटल्यान 4 मिलीग्राम फॉर्मेलिन परमिसिबल लिमिट धरचे म्हूण कोर्टान तात्पुरतो उपाय दिला. Court has directed state authorities to consider presence of 4 mg formalin in 1 kg fish permissible until the expert panel of FSSAI sets the limit. Mukesh Kumar for Prudent. FC गोवाचे 3 सेगीत जैतानी आनी धादोस करपी अटॅकिंग फुटबॉलाचे मुखेल सूत्रधार अहमद जाहू, फॅरान कोरोमिनास आनी एडू बेडिया ह्या त्रिकुटाक लागपी आनी खंयच्याच टीमीत अशें कॉम्बिनेशन ना अशें भारताचो आदलो स्ट्रायकर फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा. प्रुडंटाच्या FC गोवा टीव्ही कार्यावळींत फ्रांसिसाची मॅच एनालिसिस. You know, success comes since it being a team game. Success comes between combination and understanding of group of players, and they have been coordinating so well, understanding so well, and they also know when exactly this ball will come to them. Right. And they position themselves in such a way that when the ball comes, they are always in an advantage position. Absolutely. So that's the understanding that has been developed over a period of time between Jahu and his other league players. So, and that gives them the success. They have the potential of holding on to the ball, keeping possession of the ball individually, and their positioning is fantastic. Also now they have grown with that understanding of how to gel with the other players. So it has the tiki-taka Spanish flavor in it, and you can see it there all the time, and it looks so nice. But they don't only believe in playing the ball around. They also believe in pushing the ball forward into that danger area, attacking third of the opponents, where Goa becomes deadly. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.